वाळपे वाठारात मोईन शेख आणि जीव सोपयल्ल्या प्रकरणात आता एक नवी अपडेट मुखार आयल्या। मरण आयिल्ल्या मोईन शेखाच्या फामिलीन वाळपे पुलीस स्टेशनात पुलीस उपनिरीक्षक प्रथमेश गावसाचे आड कागाळ दाखल केल्या उपरांत ताचेर एक्शन घेतल्या। पुलीस उपनिरीक्षक प्रथमेश गावसाची वाळपे पुलीस स्टेशनावेल्यान रिझर्व लायनीत बदली केल्या अशी माहिती वाळपयचो पुलीस निरीक्षकान दिली। पुलिसान मोईन शेखाक बडयल्ल्या उपरांत ताणे आपलो जीव सोपयलो म्हणून ताच्या घरच्यांनी दावो करीत उपनिरीक्षका आड कागाळ दाखल केली। कन्क्लुजन तुमचं केलं तर तुम्ही सांगा आमका फायनल कन्क्लुजन माझो एकान डिवायस पे आसा आनी जो टेक्निशियन आसा CCTV तो टेक्निशियन 11 घेतलो आनी तांकां कितें आतां दाखयता कित्याक सांग हेजेर एक्सेस जो CCTV आहा पळय तो एक्सेस म्हाका ना ओपन करतना तुमकां उजवड दाखोवपाक ऑलरेडी हांवें लेटर केला जो टेक्निशियन आसा प्रोफेशनल एक्सपर्ट तो फाल्यां एक्सपर्ट येतलो। ना तुम्ही सांगले की ते फोटोग्राफी काढले तुम्ही इंचार्ज एक्सेस ना कशें ना ते प्रायवेट नको तुका जाय जाल्यार फाल्यां यो आनी तूं मागीर पळय आनी तूं जाय जाल्यार शिकपाचें पडलें आमकां हे तुवें मागीर अशें समज उलयता जाल्यार हेजो एक्सेस म्हाजे कडेन ना तुमी जाय जाल्यार कोणा कडेन खबर घेया म्हाजे कडेन एक्सेस ना आनी स्पेशल लेटर सुद्दां आतां केलें न्हू हे जेन्ना एक्सेसाचेर उलयना म्हाका दिसता तुमचे कोण कोण आसतले तुज्या मोबायलाचेर उलयला जर कोण टेक्निशियन आसलो टेक्निशियन उलयला ऑलरेडी ताका एसपी गावता जे ताका इमिडिएट एक वायलेंस घातलेली इमिडिएट रिलीव करपाक ताका ऑलरेडी आमी हांगच्यान आतां रिलीव आनी रिझर्व लायनींग घातला ताका तो आतां हांगा एक ना वाडपय एसपो तेजी ड्युटी आतां वाडपय जावपाक ना तो रिझर्व लायनींग ऑलरेडी